सांदुकूनु आम्ही पूरा कಕ್ಕ मम्माಲ गुरबंचाकला काणी ऐकलेंते तांक पळनूची आम्ही पुरा होड जेलेंते जेलारी आजी तन्नी आमका पळोवचेक मेळना ती तांणी मात्र रे वरलाल मस्त नमुन्याचे पक्षी पुढे आमगेल्या घरा आंगणा भायर आशिल्ले ते आतां दिसना ते खंय गेल्ले ते हांनी पुरा ह्या पुरा प्रश्नेक एक उत्तर दिवचे तसला ह्या पुस्तक घेऊन आज हांव तुमगेल्या मुखार आयला नमस्कार एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांके स्वागत विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींतल्या अनेक विनूतन जावन आशिल्ल्या पुस्तक घेवन हांव आजी तुमगेल्या मुखार आयला आजी हांव तुमकां परिचय करून दिवचे तसला पुस्तक ए बर्ड्स आय व्यू म्हणून द बर्ड मॅन ऑफ इंडिया पक्षीप्रेमी सलीम अली हांगेला कलेक्टेड स्टोरीज एसेस आणि रिसर्च पेपराच्या पुरा कलेक्शन जावन आशिल्लें ह्या पुस्तक आज हांव तुमगेल्या मुखार परिचय करून दिवच्याक घेवन आयला आमकां सलीम अली म्हणारी एक पक्षीप्रेमी आणि एक भारी व्हडलो पक्षी विज्ञानी म्हणून गोत आसा हांणी त्या पक्षी बग्गे तांकां तितल्या मोग कसा लागा ह्या पुस्तक वाचिल्ल्यार आमकां कळटा ह्या तांणी पक्षी बग्गे मस्त पुस्तक बरयला जाल्यार ह्या पुस्तकाचे विशेष कसा म्हणारी ह्या पुस्तक तांणी बरयलाल्या पुरा रायटिंग्स आणि तांगेले इंटरव्यूज एक कलेक्शन ह्या बुक तांगेले स्टुडंट जावन आशिल्ला तारा गांधी म्हणून हांणी एडिट केला ह्या पुस्तकांत कसं आसा ह्या पुस्तकांत तांणी तांगेलें पुस्तक सोडून वरलाल्या मस्त एक जर्नल्सा खातीर रिसर्च पेपर बरयलेलो आसा तशीच मस्त मॅगझिन्स आणि न्यूजपेपरा खातीर आर्टिकल्स वरा बरयलेलो आसा आणि तशीच एस आणि पुरा बरयलेलो आसा बर्ड्स आणि नेचर ह्या विशया वयर आणि तशीच तांणी टीव्हीक रेडिओक मस्त कडेन इंटरव्यूज वरा दिलेलो आसा आणि तांणी एक तांगेलें सगळें जीवन तांणी पक्षी खातीर काण दवरलेला तांणी सगळे जिवनांत तांणी कितले पुरा पक्षी पळयला कसा पुरा करता ती ताजे पुरा तांणी मस्त नमुन्याचे डायरीज करून दवरलेला त्या डायरीची की फायंडिंग्स की नोट्स त्या पुरा ಒಟ್ಟು करून केला पुस्तकाची ह्या ए बर्ड्स आय व्यू म्हणून ह्या इतली पुरा विषय एक पुस्तकांत कशा बा धरला म्हण लेखला रे नाही हे एक पुस्तक न्ही ह्या पुस्तक 2 वॉल्युमांत आसा वॉल्यूम 1 आणि वॉल्यूम 2 म्हणून ह्या पुस्तकांत कसा आसा बा म्हळ्यार सुरेरी सलीम अली तांणी तांगेल्या चेडूपणा दुखून तांकां त्या पक्षी बग्गे कशी एक मोग आयलो तांणी कशेल्याक पक्षीचे बग्गेची तांगेल्या जीवन डेडिकेट केला थंय दुखून हें पुस्तक सुरू जाता तशीच मुखार वतना आमकां तांगेल्या एक बरवणिगेच्या विविध नमुने पळोवचे मेळटा तांणी एका विशया बग्गे खंयचे एक विशयार उलयतना कशी बरयला म्हणून तांगेले एक प्रतिभेक एक धरलेला कन्नडिशी भारी चंद रितीर ह्या पुस्तक मोडून आयला ह्या पुस्तकांत तांणी एक पक्षी म्हणा कसा ना ताका पक्षी कसला म्हणटा ते त्या वरलाला एक प्राणी जो सस्या दुखून कशी डिफरंट थंय दुखून तांणी ह्या पुस्तक एक सुरू करता ते त्या पक्षी म्हणा कसा दुखून धरलाला कितले नमुने पक्षी आसा तांतू आमगेल्या भारतांतूच कितले नमुने पक्षी आसा ह्या पुरा भारी चंद रितीर ताका एक प्रूफ समेत तांणी सांगता ते ह्या पुस्तकांत आशिल्ले म्हणके आमी येदोळ वरान सगळे विश्वांत 8600 8600 बशी चड नमुन्याच्या पक्षी जातीक गुर्तिसूच्या जाला तांतू एक दुखून 1500 वरा नमुन्याचे पक्षी आमगेल्या भारतांतू आसा असल्या विविध जावन आशिल्ल्या पक्षील्या जिवना बग्गे ह्या पुस्तकांत भारी चंद रिती करून आमगेल्या ऑथरान सांगला आमी एक पक्षी म्हळ्या कसा ना म्हण कळला ताजे नंतर पक्षी विज्ञान म्हळ्या कसा ना हांणी एक पक्षी विज्ञानी म्हणले आमी सलीम अली त्या पक्षी विज्ञानी कसा करता तांगेलें काम कसा ना म्हणून हांणी ह्या पुस्तकांत मुखार सांगता ते एक पक्षी विज्ञानी म्हळ्यार ताका कसा पुरा नॉलेज आसा का तो त्या खंय दुखून शिकता कशी शिकता आणि तो शिकिला तो कशी इम्प्लिमेंट करता हाजे बग्गे पुरा ह्या नेक्स्ट चॅप्टरांत हांणी सांगला तशीच मुखार सिताची त्या पक्षी जातरी एक त्या पक्षीला एक एनवायरमेंटांत ताजी एक कसलो रोल आसता आणि त्या वरलाल्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिजम्सा वयर कसा एक इम्पॅक्ट करता त्या ह्या पुस्तकाच्या मुखार आमकां कळटा
म्हळ्यार एक पक्षी जाल्यार एक सस्य आवडटो एक फुल्लां आवडटो ताजे एक बांधवी कशी असता एक फूल अरळुका जाल्यार ताका पक्षील सहाय कशी जावका तशीच एक पक्षीला आहारा खातीर ताका कशी एक फुलाची जरूरत आसा ह्या पुरा एक भारी चंद रितीरी वैज्ञानिक जावन तशीच एक कॉमन मॅनाक अर्थ जावचे रितीरी ह्या पुस्तकांत सलीम अली हांणी बरयलेलो आसा एक पक्षी मळा कळली ताजे ह्या एक नेचरांत ताजे एक इम्पॉर्टन्स कळला तशीच मुखार वताना त्या पक्षी राबता खंय आमी पळयला म्हणजे मस्त पक्षी गूड बांदून राबता आनी केलो पक्षी गूड बांदिना ते कसल्या गूड बांदिना आनी खंयचे पक्षी गूड बांदिता ते खंय गूड बांदिता कशी बांदिता ह्या पुरा तांणी भारी चंद रितीरी ह्या पुस्तकांत पुरा जनाक अर्थ जावची तशीची जाल्यार सायंटिफिकली प्रूवन मेथडांत देखून तांणी सांगिल्लें आसा तशीच हे आमगेल्या भरतखंडांत 1,500 बशी चड नमुन्याचे पक्षी आसा म्हणल्यार ह्या पक्षी खंय खंय आसा पुरा पक्षी एका कडेन पळोवच्या मेळटा वा खंय खंय खंयचे जागांत खंयचे नमुने पक्षी मेळटा आनी त्या जागांत मात्र कसला मेळटा त्या जागाची विशेषत कसना आनी त्या पक्षीची विशेषत कसना त्या पक्षीक त्या जाग कशी सूट जाता ताजे बग्गे वरान तांणी ह्या पुस्तकांत सांगिल्लें आसा तशीच मुखार वताना पक्षीच्या ब्रिडिंगा बग्गे तांणी सांगला एक पक्षी कशी मोठो दवरता त्या मोठो ते खंय दवरता त्या मोठो मागीर भेतून ताजे चेडू भायर येताना कशी आसता त्या ताका कशी मुखारसून ताजें पालन पोशण करता ह्या पुरा तांणी ह्या पुस्तकांत चंद रितीरी विवरसिल्लो आसा तशीच आमकां पुरा गोत आशिल्लें म्हणजे पुरा पक्षी एका कडेन मेळना केलो पक्षी तांगेले जीवन पर्यंत पर्यटन करता आसता म्हळ्यार मायग्रेशन एक कडेन देखून आनेक कडेन वता आसता ते पक्षी कशी वता कसल्याक वता ताजे बग्गे वरान हांणी एक भारी चंद रितीरी डिटेल्स दिलेलो आसा हे एक पुस्तकाची काणी जाली तशीच हांव म्हणलां म्हणजे ह्या इतली पुरा विशय एक बुका धरूं जायना अनेक बुक आसा हाजेची पार्ट 2 तांतू हांणी हाजे आनीक नेक्स्ट लेवलार उलोवचें जाल्यार आमगेल्या फुडले हिस्ट्री देखून आमगेल्या पुरा राय आनी आशिल्लें ती तांगेल्या काळांत पक्षीचे बग्गे कसाने एक अभिप्राय आशिल्ला तांणी पक्षी वीक्षणाकी ताजे एक पक्षीचे संरक्षणाकी तांणी कसान पुरा उपाय केलेलो तांणी कशी ताजे बग्गे एक तांगेलो अभिप्राय कसान आशिल्ला म्हणून त्या पुस्तकांत कळटा तशीच मुखारसून आमगेले हिस्ट्री जाल्ल्या आत्ताच्या प्रेझेंट सिच्युएशनांत पक्षी आमगेल्या जिवनांत एक कितले इम्पॉर्टंट जावन आसा त्या पक्षीक पक्षी संरक्षणाक आमी कसं करता आसा ते ताजे बग्गे आनी आमगेलो भारत सरकार आसा आनी सगळेचे विश्वांत हे एक बर्ड कन्जर्वेशनाक आनी तशीच नॅचरल कन्जर्वेशनाक नेचर्स कन्जर्वेशनाक कसा पुरा तांणी प्लॅन्स करता आसा ती कसा पुरा मेथड्स इम्प्लिमेंट करता आसा ती म्हणून ह्या पुस्तकाच्या मुखावरच्या भागांत आमकां कळटा तशीच आमकां पुरा गोत आशिल्लें म्हणजे कशी आमी जनगणती म्हणटा ती तशीच बर्ड सर्वे वरा जाता हे बर्ड सर्वे केन्ना पुरा जाला कशी केला तांकां कसान पुरा एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कसा इनसायट्स मेळ्ळा ताजे बग्गे ब्रीफ जावन आनी ह्या पुस्तकांत सांगिल्लें आसा तशीच मुखार सिताची लास्ट पार्ट ह्या पुस्तकाचें एक भारी इंट्रस्टिंग पार्ट हांव म्हणलां म्हणकेची हें एक खाली पुस्तक न्ही ह्या पुस्तकांत तांणी बरयलें तसलें लेखन आसा तशीच तांणी दिलेले तसले इंटरव्यूज आसा आनी तांगेल्या डायरींतल्या केलो नोट्स आनी पॉयंट्स वर आसा ह्या पुस्तकाच्या लास्टाक तांणी दिलेल्या मस्त नमुन्याचे इंटरव्यूज तांतुल्या क्वेश्चन्स आनी पुरो भारी चंद रितीरी आमगेल्या एडिटर तारा गांधी हांणी बांदून दिलेलो आसा हांत देखून तांगेल्या एक जनजीवनांत तांणी एक कॉमन मॅन जावन तांगेले एक निलीव कसो आशिल्ला तो एक पक्षी प्रेमी जावन तागेल्या एक जगताक कसान संदेश कसाना ह्या पुस्तकाच्या एक अंतिम घट्टांत आमकां पळोवचें मेळटा ह्या पुस्तक वाचून म्हाका भारी खुशी जाल्ली आमगेल्या सुत्तमुत्त आसुचेची हे पक्षी ते कसल्याक अशी करता आसा आतां आमकां कसल्याक त्या पळोवचें मेळना जाल्यार त्या पक्षी आमी संरक्षण करूं कसा करूं येता आमी आमगेल्या साना मट्टा देखून सुरू केल्यार मुखार ते कशी हॉड एक लेवलाक वच येता म्हणून ह्या पुस्तकांत तांणी भारी चंद रितीर सांगिल्लें आसा ह्या पुस्तकां म्हाका वाचूच्याक भारी खुशी जाल्ली तुमी येयाती ह्या पुस्तक वाजयाती आनी असल तसलें मस्त पुस्तक आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींत आसा तुमी येयाती वाजयाती म्हूण सांगताची आयज ह्या कार्यक्रम हांव हांगाची समाप्त करता देव बरें करो नमस्कार